नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। मोपा रद्द करून दाबोळीकूच दिवचो आंतरराष्ट्रीय दर्जो, जीएफडीओचे मडगावचे सर्वपक्षीय सभेत मागणी। बीजेपी सोडून बाकीच्या उमेदवारांचो तेंको। जीएफडीओ म्हणटा मोपा हे लँड स्कॅम। मोपा विमानतळ काळाची गरज, नौदळ तळ देशाची गरज, मुख्यमंत्र्यान केले स्पष्ट। परिकार म्हणटा वेर्णा हायवेतल्यान ताणे साल्वार केलो विमानतळ आणि नवो टर्मिनल। लोकसभेचे गोंयचे 7 उमेदवार कोट्याधीश, जवाहर डायस सगळ्यात पैशेकार। 6 उमेदवारांचेर केशी, खासदारांनी 17 कोटीचो फंड सोडलो मोडिनासतना एडीआरचो पंचनामो। आयआरबीचे कॉन्स्टेबलान वाळपय पर्या एकल्याक मारलो, सोऱ्या वयल्यान पेटले। सुरेश सावंत 6 दिसां उपरांत हॉस्पिटलांत सोंपलो। आयआरबी कॉन्स्टेबल प्रताप सावंत पुलिसांक शरण। वेंचणुके निमतान महाराष्ट्रांतले नक्षली वाठारांत धाडिल्ल्या गोंयच्या आयआरबी पुलिसांक परत धाडचे। पालक मेळ्ळे मुख्यमंत्र्याक। मुख्यमंत्री म्हणटा वेंचणूक आयोग पळयता। खबरो विस्तारान। मोपा रद्द करून दाबोळीकूच आंतरराष्ट्रीय दर्जो दिवचो म्हूण गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीचे मडगावचे सभेत मागणी जाल्या। बीजेपी सोडल्यार सगळ्या पक्षांच्या उमेदवारांनी सभेक येवन दाबोळेक जाहीर तेंको दिलो, मात बीजेपीचो सावयकार नाशिल्लो। बीजेपीक लोकांनी आतां कितें ती जाप दिवची म्हूण जीएफडीओचे फुडाऱ्यांनी उलो मारलो। सभेक काँग्रेसीचो आलेक्स, तृणमुलाचो चर्चिल, आपाचे स्वाती, सीपीआयचो राजू, अपक्ष शॉलॉम, आमदार मिकी आनी विजय आशिल्ले। मोपा हे फक्त एक जमनीचे स्कॅम। परिकार सरकार ह्या स्कॅमात घुसपला म्हूण फुडाऱ्यांचो आरोप। दक्षिणेत सध्या मायनिंग आणि दाबोळीचे मुद्दे वेंचणुकेन बरेच गाजतात। दोनूच मुद्द्यांचेर वेंचणूक चल्ल्या। एके वटेन काँग्रेस बीजेपी आड मायनिंग बंद केले म्हूण वातावरण तापयता, जाल्यार गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीचे फुडारी मोपा दाबोळीचो विशय तापयतात। बुधवारा जीएफडीओन सगळे पक्षांचे उमेदवारांक लोहिया मैदानाचेर लोकांफुडें उबे करून दाबोळीक तेंको दितले म्हूण तांचे कडच्यान वोदोन घेतले। बसकेक दक्षिणेंतले 12तले 6 उमेदवार आसले। बीजेपीचो नरेंद्र सावयकार आनी अपक्ष गोविंद गावडे आनी हेर 4 जाण गैरहजर रावले। मोपा नाक म्हूण 2006 बोग मारले हा दाबोळीचो एअरपोर्ट सचिलाल मान आमकां मोपा नाका। पयलींच्यानूच फक्त दाबोळी जाय आनी मोपा नाका म्हणून सांगपी एकूच गट सांग आनी आमकां कोणूच हाय कमान ना। म्हाका फकत दाबोळी जाय। आमकां खंयच्याच कंडिशनात गोंया मोपा नाका। व्हेरी क्लियर, म्हाका मोपा नाका, ओन्ली दाबोळी। मोपाचो प्रकल्प फुडें काडपी बीजेपीक आतां दक्षिणेंतल्या लोकांनीच वेंचणुकेन कितें ती जाप दिवची म्हूण जीएफडीओचो फादर एर्मीत रिबेलोन उलो मारलो। मोपा हे फक्त एक लँड स्कॅम। परिकार सरकार तातूंत घुसपला म्हणूनय सरकाराचेर आरोप जाले। थोडे कॅन्डिडेट हांगा येवंक ना, तर कोणाक मत घालचे ते हांव तुमकां सांगिना, पूण जे मनीस आमचे बरोबर नात आनी क्लियरली आमकां कळटा that they are for Mopa and they are not for Daboli, I tell you, should we vote for them or not? That is your decision. दाबोळी सध्या असलो तरी फुडले 10-20 वर्षांत टुरिस्ट 10 लाख वाडटलो आनी मोपा सारकेलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लागतलोच म्हूण परिकार सरकारान सध्या ठाम भुमिका घेतल्या। जीएफडीओचे सभेक बीजेपीचो उमेदवार आयलो ना। दक्षिणेन आतां काँग्रेस आनी जीएफडीओचे प्रचाराक बीजेपीक जाप दिवची पडटली। प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर मयूर नायक। मोपा विमानतळ ही काळाची गरज अशें मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट केलां। नौदळाचो दाबोळीचो तळ देशा खातीर सुरक्षेचे नजरेन म्हत्वाचो। ती राष्ट्रीय सुरक्षेची गरज आशिल्ल्यान गोंयच्यान नौदळ तळ दुसरे कडेन हालोवंक मेळचो ना अशें परिकारान स्पश्ट केलां। वेर्णा मुरगांव हायवे 4 लेन करतना दाबोळेचो विमानतळ आनी नव्या टर्मिनलाची सुवात आपणे मदीं पडून साल्वार केली अशेंय परिकार म्हणटा। वास्को पक्षाच्या वावुरप्याच्या बसकेत तो उलयतालो। असोच हाज्यापेक्षा बरो जावन उरतलो, पण त्याच बरोबर एक गजाल लक्षात धरा, नेवल डिफेन्स हो अत्यंत आवश्यक आसा आनी त्यामुळे नेवीचे थंयच्यान वच म्हणून सांगप हे म्हज्या हिशोबान अशेंच शक्य ना आनी देशाच्या डिफेन्साच्या विरुद्ध ही राष्ट्राची गरज म्हणून दाबोळीक नेवल डिफेन्साची एअरक्राफ्ट हाडचीच पडटली। ताका उपाय ना। म्हाका दिसता हाजेर कोण उलयत तर तूं जाल्यार खरें उलोवप आयकुपाची गरज ना। आशिल्ल्या डिफेन्स एअरपोर्टाचेर सिव्हिलियन मॅक्सिमम
फॅसिलिटीज कश्यो करप ते आमचें सरकार करता. अनेक वर्सां भितर एअरपोर्ट जाम जालो. त्यामुळे मोपा हो फ्युचरिस्टीक म्हणजे फ्युचरांतलो रिक्वायरमेंट गोंयची पूर्ण करतलो जाल्यार मोपाची आवश्यकता आसा. हो असोच धरून हाजे पेक्षा बरो करून मोपा बांदपाक जर कोण तयार आसा जाल्यार तुमकां कित्याक दुख्ख जाता. विमान प्रवाशांचो आंकडो वर्सान वर्स वाडत आसा. एअर ट्रॅफिकाची वाडटी गरज भागोवंक मोपा विमानतळाची गरज आसतली अशें पर्रीकारान म्हळां. फुडल्या दशकभरांत सध्याच्या 43 दशलक्ष हवाई प्रवाशांच्या आंकड्यान आनीक 10 दशलक्ष तरी भर पडटली असो पर्रीकाराचो अदमास. आयज तो दाबोळी आसा म्हळ्यार तो म्हज्या खातीर आसा. हांगा छाती ठोक सांगता रस्तो केल्लो म्हळ्यार तो रस्तो वतलो असलो जाग्यार टर्मिनल आहा तेव्हा हे कोण नाशिल्ले. तेव्हा आमकां कोणाची ट्यूबलायटी भेटूंक नासली. दाबोळीचे टर्मिनलूच जावचें नासलें. प्रश्न जालो आसलो. दाबोळीच काबार जातलो. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब. लोकसभा वेंचणुकेक राविल्ले गोंयचे 7 उमेदवार कोट्याधीश. जवाहर डायस सगळ्यांत पयशेकार. ताचे कडेन मालमत्ता आसा 56 कोटींची. फाटल्यान नार्वेकार आनी चर्चिल दोगूय 20 कोटी सकयल. 19 उमेदवारांतले 32% उमेदवारां आड गुन्यांवकारी केशी आसात. 3 जाणां आड खर केशी आसात. एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान सोमाराक गोंयच्या उमेदवारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचो पंचनामो केलो. पंचनामांत ह्यो सगळ्यो गजाली उक्ताडार आयल्यात. दोगूय खासदारांनी मेळून MP लॅडाचे 17 कोटी मोडिनासतना सोडल्यात. असोसिएशन फॉर डेमोक्रेटीक रिफॉर्म्सान बिरेस्तारा लोकसभेचे उमेदवारांची कुंडली जाहीर केली. 19तले 7 उमेदवार कोट्याधीश म्हणजे 37% उमेदवार कोट्याधीश. लोकसभेचे गोंयचे वेंचणुकेक राविल्ले 19तले सगळ्यान पयशेकार जवाहर डायस. तांणी मालमत्ता दाखयल्या 56 कोटी. ताचे फाटल्यान दयानंद नार्वेकारा कडेन 18 कोटी. चर्चिला कडेन खंय 14 कोटीची मालमत्ता आसा. आतां उमेदवारांची गुन्यांवकारी फाटभूंय पळयात. 2014चे वेंचणुकेन 19 उमेदवारांतले 6 जाणां आड गुन्यांवकारी केशी आसात म्हणजे 32%. तातूंतले 3 जाणां आड खर गुन्यांवकारी केशी आसात. आतां खासदार निधीचो पयसो खंय आनी कसो वापरता पळयात. दोनूय खासदारांचो मेळून 17 कोटींचो निधी वापरूंकच ना. खासदार निधी वापरतात समाज सभाघरां, जिम, स्पोर्ट्स किट वाटपाक. काँग्रेस भाजपाची 90 ते 92% येणावळ कुपन सेलांतल्यान. गोंयान लोकसभेक मतदान विधानसभे परस उणें. लोकसभेक 56% मतदान 2004 वेंचणूक, 58% मतदान 2009 वेंचणूक. विधानसभेक 70% वेंचणूक 2007 आनी 81% मतदान वेंचणूक 2012. लोकसभेन सध्याच्या खासदारांची कामगिरी पळयात. लोकसभेन श्रीपादा परस सार्दिनाची कामगिरी मातशी तातले तातून बरी दिसता. What has happened to MP-led fund? 5 crores every year? 5 multiplied by 5 years, 25 crores for every MP? How it has been utilized? Has anyone really tried to find out? 17 crores are lying unutilized from the 2 constituencies of Goa. And I wonder, the manner in which it is being utilized. Some community hall here, some prayer hall here. So again, you are going by the groups of votes which can be accumulated. खासदार फ्रांसीस सार्दीन 13 डिबेटींनी वांटेकार. खाजगी विधेयकां घाली 1. प्रस्न विचारले 272. हजेरी 94%. खासदार श्रीपाद नायक 33 डिबेटींनी वांटेकार. खाजगी विधेयक एकूय ना. प्रस्न विचारले 140. हजेरी 81%. प्रुडंटा खातीर ज्येष्ठ खबराकार लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट ओमकार फळारी. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.